सोगले मोगाचे परवेश स्वर्गाक सोडचो वयता ताचे राज सोगले मोगाचे पोरसोळाक उजवाड सोडीचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेर सांगला दिया पळयता आपणाचे भोवती सोबयता पोरसोळाक उजवाड सोडीचो आमचो देव आमचेर फांकयता सोमेर सांगला दिया पळयता आपणाच्या भोवती सोबयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या उजवाडीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवडेता. आयज आमच्या गोंयांत पवित्र सोबा दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस समारंभता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय ह्या पासत हांव आयलां. जरूय ह्या वर्सा भावार्थ्यांक जेजूची वळख संदेश सोदाचे पोरी घेवंक सोयेक मेळूंक ना, तरी पूण लोक संपर्क साधनाच्या आदारान जेजूची वळख भावार्थ्यांक मेरेन पावंक वेगवेगळे खातीर जबाबदारेन वावुरली. क्रिस्ती धोरण शिकवणेचे केंद्र आपल्या हातांत घेतलेली जबाबदारी अदीक करून आवय बापाय देव संदेशकारां आनी दोतोनीच्या भुरग्यां सवे पावंक भारी वावुरली. आयचे समारंभनी जावन आसा तेंशी ह्या सगळ्या भावार्थ आकारणेच्या वावराची. जेजू बापाची वळख सगळ्यांक पावंक वेगवेगळे तरेन वावुरलो. तशेंच तो एकाच गांवांत वो एकाच जाग्यार रावंक ना, पूण गांवांनी आनी नोगरांनी भोवंक आपलो संदेश परगट्टालो. शिसांनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक ताचो बरो वावर संवसारांत चालून दवरलो आनी ताचे गोवाय जाले. आमचो गवळी बाप ह्या वर्साचे गवळीक चिटींत जेजूचे गोवाय जावंक आमकां उलो मारता. ह्या गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय म्हणल्यार तुमी म्हजे गोवाय. ह्या विशयाच्या उतरांची आमी समजणी घेवया आनी कोण परी आमच्या जेजूचें नीज गोवाय जावंक जाता तें नियाळुया. दोतोनीचें वरोस जुनान सुरू जाल्लें आनी हें वरोस आयज आमी सोंपयता, शेवटाक पावल्या. दोतोन तितली जावंक ना, तरी आसतना आमची संदेशकारां वो आमचे दोतोनीचें केंद्र वावुरल्या. लोक संपर्क हातूंतल्यान मास मिडिया कम्युनिकेशनांतल्यान तुमकां देवाची वळख दिवं, जेजूची वळख दिवं. जाय त्या बुकांक लेसनां तयार केल्लीं आनी आमकां घोडये ती पळोवंक मेळ्ळ्या. जावं टीव्हीचेर CCR TV जावं घोडये आमकां लिंक दिल्लो आनी संदेशकारां घोडये तुमकां लिंक धाडटाले. आवय बापाय हो भुरग्यांक देवाची वळख घेवं. तरेन आयज आमी शेवटाक पावल्या. दोतोनीचें वरोस सोंपयता, पूण दोतोन सोंपोना. ती जिविताक उपकारता आनी सदांच जिवितान ती आमी जाणा जावंक आनी अदीक जेजूचे वळखीन अणभवांत वाडूंक आनी जेजूचे गोवाय कर म्हूण आमकां सगल्यांक मागुया.
जायते फावट घोडये आमी हो इतलो काळ पॅन्डेमिकान आसल्या घोडये देवाची ओळख घेवंक वावरूंक ना. आमकां धाडलेलो लिंक घोडये आमी उकडूंक ना. आनी हे भाशेन आमी शिकपाक वेळ दिला पूण दोतोनीक वेळ दिवंक ना. असल्या चुकीचे आनी पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगळो अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांगपार मरे सगल्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Moimo Deva, kun sorgi ani shanti, tacia ista samsari. Sorgensvara Deva, sorgincha raya, sorpodvedar Deva, Deva Baba. Ami tuka namaskar kortam, ami tuka didvastam. Tuja tor वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. वैभव देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्या सुदा, सोम्या देवा, देवाचे शेल्ये, तूं संवसाराचे पाप काटाय. आमची काकूट काकूट तूं पापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. वैभव देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इस्वोर, एकलोच तूं परमेश्वर. वैभव देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. प्रार्थुया.
दिनवासण्याचे मी स्पिरिटुला ब्रेसलिना फेर्नांदीस हे ते साव खातीर आमी मागुया. तशेंच सगळ्या भुरग्यां दोतोनीच्या आनी संदेशकारां खातीर देवाक दिनवासुया. हो बरो वावर जेजूची ओळख दिवचो आमची फिरगोचेन फुडें वेता देखून आनी फुडें चालू आसा आनी बरे भाशेन आयज शेवटाक पावयला देखून देवाक दिनवासुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारान एक बारादीक ओजें न्हय आनी ताचे दीस कश्टोवतल्या वावऱ्याड्याचे कशे न्हय. गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी खोंटी भायर म्हाका आनी कांयच ना. अंथरुणार पडून हांव चिंता केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोन सोरोना. सकाळ जायसर हांव सगलोच तळमळटा. विणप्याचे सुत्ता दागे परस म्हजे दीस वेगी धांवले आनी बोरवासो दोरी नासतना ते सोरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक वाकाणात पापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक वाकाणात पापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. सर्वेस्पराक वाकाणात तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाकाणूंक फावो. जेरुसालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या प्रदेशांक तो परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराक वाकाणात पापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. पापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेंत्राचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब. सर्वेस्पराक वाकाणात पापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. थोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताचे जाणवायेक मीठ मेर ना. खालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा. नोश्त्यांक तो जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराक वाकाणात पापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयणानो, शुभ वर्तमानान पोटगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका व्हडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजी कोटा. म्हजे कशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खोशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दितात ते होक सोदून हांव ते फुकट परगट्टां. तातूंतच म्हजी मजुरी आसा.
सगळ्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावंये. सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवन अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारून जोडून घेवन हांव सगळ्यांक सगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें सगळीं पिरावया. Alleluia, 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 Alleluia. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोल्लिको आपणाचेर घेतल्यो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमा आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांची सासू जोरान आतुरनार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताची सरशी हाडली. ताच्या दारार नोगोर बोर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासाचे खूब बळीकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून ताका तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमा आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कोणेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी दोतोनीचें वरोस सोंपयता, पूण आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता ही दोतोन सदांकाळ चालू. देवाचें उतर वो देवाची वळख घेवपाचें बंद जायना आमच्या जिवितांत, तें सदांकाळ चालू. जशें जेजू म्हणटा, हांवें दुसऱ्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचूंक जाय, थंय हांवें प्रसंग करूंक जाय, देवाची बरी खबर परगटूंक जाय. तुरायच्या सेवा धर्मांतल्यान आमी पळयता देवाचें उतर आमी आयकलें आयचीं वाचपां, आनी ह्या वाचपांतल्यान आमकां सिद्ध जाता देव आमकां सुटका दिता. आनी सुटका कित्याक दिता? आमी ताची सेवा करूंक. आमी न्हय गुलामां जावंक, पूण आमी तो आमकां सुटका दिता म्हटल्यार आमकां शिकोवन दिता
आमकां पेकोवणी दिता, आमकां सगळ्या पिड्या रोगांतली बोलिकेंतली बरी करता आनी हे भाशेन ही सुटका तो आमकां दिता आनी ही सुटका दिल्या उपरांत आमी ताची सेवा करूंक आमकां बरे भाशेन सेवा करूंक जाता. जशें आयची वाचपां आमी आयकलां, पयलें वाचप जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब कसलो मनीस, कश्टवतलो मनीस, जिन्सा तरेचे कश्ट ताचे सगळे आमी पळयता. रेस्टलेस, तळमळटा, केन्ना दीस येतलो आनी दीस रात केन्ना सोंपतली बाजेर पडोनूय चिंतनाचो भार ताका न्हीद पडना. आनी हे भाशेन तो चिंतनांनी बुडलेलो आमी पळयता. कोश्टांनी बोल्लोलो मनीस, देवाचेर विस्वास दवरतलो मनीस, तरी आपल्या कोश्टांनी आट्या विट्यांनी देवाचेर विस्वास दवरता. तो जाणा देव आपल्याक सांडचो ना, सोडचो ना. देवाचा रोज ताच्या जिविता वयर देवा कडेन झूज मांडटा आनी म्हणटा, तूं ताका हात लाय वो बोट लाय, तो तुजेर कसो शिरापता तो पळय. आनी ताका जायते तरेचे कास्त येता. ताची मेंढरां मोडटात, ताची कामदार मोडटात, ताची बायल मोडटा, शेकी ताका कोण फुट्टा, तरी आसतना तो देवाचेर विस्वास दवरता. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं, देवाक वाखाणटा, दिनवासता. हे भाशेन आमकांय देवाक दिनवासूंक वाखाणूंक आपयल्यान, ताचेर विस्वास दवरून जिवूंक आपयल्यान. तशेंच आयचो दुसरें वाचपूय आमकां बागेवन पावलू म्हणटा, देवाचें उतर परगटूंक म्हाका व्हडवीक न्हय, पूण म्हाका एक कायदो, तो हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा विसंटोन जावं. आनी हे भाशेन तो चडी मोडीन देवाची बरी खबर परगटता. तशेंच ह्याच्या शोभ वर्तमानान जेन्ना पेद्रूची आंद्रेची सासू बरी ना म्हूण ताका कळ्ळ्या उपरांत तो ताका भेट करूंक वेता आनी जोरान हांतुरनार न्हिदलेली तिका हात दिवन उठयता आनी बरी करता. आनी ती उठल्या उपरांत रोखडोच तांचो परामोस करूंक लागता, रोखडीच तांची सेवा करूंक लागता. तरी वाचपां आमकां दाखयता कोण भाशेन देवान आमकां आपयल्यांत दुसऱ्यांची सेवा करूंक आनी सेवा करूंक तोच आमकां सुटका दिता. सुटका म्हटल्यार आमी पळयता जिन्सा तरेचो पिडा रोग ताणें बरो केलो, देंवचार काडून उडयले आनी हे भाशेन ताणें मनशा कुळाक सुटका दिली. चोरायचे सेवा धर्म आमकां उगडास करता. कोण भाशेन ही सुटका आमकां देवान दिल्ली आसा, त्या खातीर आमी देवाक वाखाणूंक जाय. जशें आयच्या वाचपाचो आमी जबाब दिला, कोण भाशेन देवाक वाखाणटा. बऱ्या मनशांक काळोखान उजवाड कसो तो पडजळटा. बरे मनीस आसात, तांचे वेले तो पिडा रोग काडून उडोवन तांकां उजवाडान हाडटा, पडजळीत करता. देखूनच आमी काळोखान जिवची न्हय, पूण उजवाडान जिवया, क्रिस्ताच्या उजवाडान जिवंक वावरुया. त्याच बरोबर आमी जेजू भाशेन आमकां गुलामपणांतली सोडयल्यांत आनी ताणें मनशा कुळाक सुटका दिल्या. जावं आपली शिकोवण दिवन, जावं आपले पेकोवणी दिवन, जिन्सा तरेच्या बोळीकारांक देंवचार बसलेल्यांक बरें करून ताणें तांकां सुटका दिल्या. देखूनच आमी सुटलेलीं आनी स्वतंत्र मनशां कशीं जावया आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमकां आदार मागुया. दोतोनीचो वावर आयज दोतोनीचो दीस वरोस सोंपयता आसतना दोतोनीचो वावर हो देवाचो वावर, जेजूची ओळख दिवपाचो, जेजूचो अनुभव घेवपाचो, जेजूक परगटपाचो, जेजूक साक्षी दिवपाचो आनी जेजूचे आमी गोवाय जावंक जाय. हो आयचो तोकटो हांगासर लायलेलो आसा, तो आमी जुनांत लायता. कांय कारणाक लागून आमकां मेळूंक ना, पूण आयज तो आमी लायला. थंयसर आमी पळयता
तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनसीस. देखून जेजू आमकां सगल्यांक आपले गोवाय जावंक आपयता. आनी गोवाय जावप म्हटल्यार दुसऱ्यांक पावप, गोजांक पावप, टू रीच आवट. जशें आमी पळयता जेजूक ती सगळीं सोदूंक येतालीं. सगलो लोक तुका सोदता, सगलो लोक तुका रावता, सगलो पिडा रोगांतलो बरो जावंक आयिल्लो आसा. आनी जेजू म्हणटा हांगाच रावूंक येवंक ना, हेराय नगरांनी म्हाका वचोंक जाय, हेराय गांवांनी म्हाका वचोंक जाय, प्रसंग करूंक जाय, देवाचें उतर परगटूंक जाय. देखूनच सगल्यांक आमकां देवाचें उतर परगटूंक आपयल्यान न्हयच तो आमकां व्हडवीक पूण एक कायदो मागीर पावलो भाशेन देवाचें उतर परगटपाक कायदो. आनी तोच जेजू म्हणटा हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला. आनी कोण भाशेन तो मनशाची सेवा करता ती आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयल्या. जिन्सा तरेच्या मनशांक पिडा रोगांतली बरो करता, सगल्या वायटा दुयेंसांतली बरो करता. तर जेजू आयला आमकां गुलामपणांतली सुटका दिवंक. देखूनच आमी म्हणटा तो आमचो सोडवंडार, सुटका दिवंक तो आयलो. हेंच ताचें कार्य, मनशांक सुटका दिवंक आनी मनशाची सेवा करूंक. तर हेंच कार्य आमच्या जिवितान आमी फुडें व्हरूया आनी जेजूचे नीज गोवाय जावंक वावरुया. जावं आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या कोरन्या वरवीं, बऱ्या चाली आनी वागणुकी वरवीं जेजूचे गोवाय आमी जावुया. हेंच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां आदार मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोवे आमी जिमो करुया. सतमान थांव देवाक, सौर पदवेदार बापाक, सदगानी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंच प्लाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाक चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सौर पदवेदार देव बापाच्या ओसव्याक बसला, तुयें तांची आनी मेल्ल्यांची मुसवी करूंक येतलो. सतमांता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. सगल्या वायटांतली सुटका घेवन जेजूचें बरें परगटणार आमी जावंक, आमचो धर्म परगटूंक आमच्या जिवितांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचो बाप साहेब, भीस्म साहेब, याज्ञीक तशेंच म्हत्वाशी आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोरचेचो भावार्थ वाडोवंक जबाबदारेन वावुरतात. तांच्या वावरांत तांकां आडखळी येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुट्टी चलयतना आपली खरी जबाबदारी आपले पोरचे सवें कितें ती वळखून घेवन समेस्तांक फावो जातल्यो सवलती मेळोवन दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक बावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे
करता तुका भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापूय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या भुरग्याक जेजूचे वळखी बराबर बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देव संदेशकारां तशींच शाळेंत शिकयतलीं शिक्षकां आप खोशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्रांत फावत जाल्ल्या तरेकवार उपायां वरवीं तांणी जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशेंच वर्गां भायर आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमी दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समोरंभता. क्रिस्ती धर्म शिकवणेचें केंद्र सोमेस्ताच्या भावार्थाची आकारणी करूंक आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपायां वरवीं भारी वावुरतात. केंद्रान वावुरतेल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितोल्यांक पुर्बा आनी पवित्र आत्म्याची गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओ मोगाळ बापा ही आमची कालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. देवाची बरी खबर घेवन येतात तांची पावलां कितली सोबीत सुंदर. तर आमकां सगळे वाटेन देवाची वळख दिल्ली आसा आनी आमी घेता. हे वळखीन जेजूचे सारके आमी जावंक आनी जेजूचे गोवाय आमी जावंक आमकां तयार करूं. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुकाच बापा जोर मोचे दिता तुका एकाने तुकाच मोगता जोर मोचे तुझे से कोरकाशेले मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर आवता खोशे तुझो मोहिमो परगट करू शुभ खबर सगळ्यांक दिवं तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने तुकाच मोगता सोर मोचे तुझेच म्हज्या बाबा म्हणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक
मानता तसले जामून मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आडवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाड बापा, आमच्या रोसणारा ओंडा आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे पोरी आमची ओसोक कुडीच्या पोसणांक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सौर काळ्यांनी सौर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले मोहिमेवोन स्वर्गा प्रोवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोट परगटुया. Gesù জীবন জালা, Gesù
너면 에토록 제수 멜로 제수 시몬사나 제수 너면 에토록 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरीफेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजय बागयोन धर्मदुतां आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. जेजूक अणभवूंक जेजू सारकी जावंक आनी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगट करूंक आमकां आपयल्यान आमी जण एकलो दुसरो क्रिस्त दुसऱ्यांक जावंक ह्या वरवीं जेजू सारकी आमी आकारून येवंक बापाचो आदार आमकां मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची संसाराची पापकाटेरी आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत देवाची संसाराचे पापकाटेरी आमची काकूत
खुदको देवाची शिरी संसाराची पकाटेरी आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती हो जेजू आमचो सोडवंडार सगळे तरेचो पिडा रोग काडून उडोवंक सगळे बळिकेंतली बरो करूंक तो आमकां आयलो ताच्या जेवणांत तो वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण ज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया देवा आमच्या बापा एका मुंड्यांत आनी एके कालशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय जेजू सवें आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोड कोर होच आमचो संतोश हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं बसुया आयज आमी दोतोनीचें वरोस सोंपयता सगल्यांक भुरग्यांक तशेंच संदेशकारांक दिन वाचता बरो वावर तुमी आमचे फिरगोजेन करतात आनी ह्या वरवीं जेजूची वळख भुरग्यांक दितात आनी तुमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे गोवाय तुमी जातात तर सगल्यांक तुमकां शाबासकी आनी दिन वासोदी करून दोतोनीचो वावर करतल्या सगल्या संदेशकारांक यांनी जावन आसा तांचो वडील कसो सगलो वावर करूंक तांचे मोदें कितें करपाचें आसा तितलें करूंक तीं वावुरल्यांत आनी वावुरतात देखून ताका म्हजें दिनवास आनी शाबासकी हो बरो वावर करूंक देवाचें आपोवणें तुमकां संदेशकार म्हटल्यार बेश्टे संदेशकार जायना जायती शिकोवण घेवंक जाय वळख घेवंक जाय आनी जेजूचें आपोवणें तांकां आसूंक जाय दोतोन शिकोवपाक तर कोणाकूय दोतोन शिकोवपाचें आपोवणें आसा फुडल्या वर्सा जुनान आमी सुरू करता तेन्ना शिकोवंक सोदता जाल्यार येवन मेळचें आनी सांगचें सांजे 5 वाजता दिनवासतेचे मीस मारियो फेर्नांडीस आनी कुटुंब एबावट 65 इयर्स सगल्या समुदायांक 9 तारखेर मंगळारा दीस मीस सांजे 10 तारखेर सांजे 4 वाजता सोशल एक्शन मिटींग आसतली सोशल एक्शन ग्रूप आसा जावं वाड्यांनी तुमी विचून काडल्यान तांणी सांजे 4 वाजता मिटिंगेक येवचें तशेंच PPC जमात जावंक ना ह्या म्हयन्याची 14 तारखेर जातली फेब्रुवारीची 9:30 वाजता SOP 10 वाजता जमात येता तो आयतार साद्या काळाचो सोबो आयतार सकाळीं मीस 8 वाजता 9:30 SOP 10 वाजता PPC मिटींग सांजे 5 वाजता कोंकणी मीस सांजे 5 वाजता फाटल्या आयतारचें कलेक्शन 2,730 रुपया पॅरिस बुलेटीन भायर सरपाचो आसा अजुनूय कोणी कितें दिवंक सोदता जाल्यार आयच्या दिसा भितर दिवचें म्हूण मागता
दोतोन जाल्या उपरांत संदेशकारांनी आनी भुरग्यांनी रावचें थोडोसो वेळ एकठांय सारूंक आनी एकठांय बरोबर रावंक हॉलान आमी एकठांय जातले हांव दोन एकल्यान डिस्टन्स सांबाळचें मास्क घालचें आनी आमी थोडोसो वेळ एकठांय सारतले हांव उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा Jesus, Orbonara.
बांदून एक पुरुषाचे हो एक व्हड मोल सोडणीन उरबीन राखून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तकलेक जशे जाले तशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तकलेक जशे जाले तशे